पोरणे गोंया आशिल्ले वादग्रस्त बांदकाम जाता तितले बेगीन मोडचें, लोकांचेर कायदो हातांत घेवपाची परिस्थिती हाडची न्हय म्हूण मागणी कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सभाघरांत केल्ली. हाचेर जाप दीत मुखेलमंत्र्यान सांगलें हे प्रकरण उच्च न्यायालय आनी अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्या कडेन आसा. 21 जुलयाक हाचेर सुनावणी आसा. तो निर्णय येता तो सरकाराक मान्य आसतलो. जाल्यार बाणावलेचो आमदार म्हणटा ह्या प्रकरणात मुखेलमंत्र्यान लक्ष घालचें. नगर नियोजन मंत्री सांगता टीसीपीन ह्या बांदकामाक कसलीच मान्यताय दिल्ली ना व दिवचे ना. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. स्पीकर सर, जे मंत्र्यान आन्सर जे पळय दिल्लें आसा पंचायत मिनिस्टरान तें सामकें चुकीचें आसा. स्पीकर सर, हांव तुमकां दोळ्या फुडल्यान हाडून दवरूंक सोदतां. ओल्ड गोवा लोक कित्याक येता? ओल्ड गोवा गोंयचे साहेबाचे पांया कडेन लोक आशिर्वाद घेवपाक येता, ब्लॅसिंग घेवपाक येता. कोणाची पेलास पळोवपाक येयना. ती पेलास जी पळय बांदलेली आसा, हो जो इनलिगल स्ट्रक्चर जो आसा हो खरोखरच इनलिगल आसा आनी हे सगळ्यांकूच खबर आसा, आख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां, सरकारान जाता तितले बेगीन तो कोणूय हाय प्रोफायल आसूं पूण सरकारान हे जनते कडेन खेळपाचो ना. जनता आमचे जे कुंभारजुवेच्या मतदारसंघाचे जे लोक आसा, आख्खे गोंयभरचे जे लोक आसा हेंची मनां दुखवलेली आसा. लोक ओल्ड गोवा चर्च पळोवपाक येता, जो गोंयचे साहेब आसा थंय ते पळोवपाक येता, लोकांचे बंगले पळोवपाक येयना. म्हाजें एकूच तुमकां रिक्वेस्ट आहा की तुमी खंयच्याय परिस्थितीन तो बंगलो मोडपाकच जाय. इट इज एन हायकोर्टान ते मॅटर आसा एट प्रेझेंट, सो इट इज मॅटर इज सबज्युडियस. दुसरी गजाल, पंचायतीन तेजें कन्स्ट्रक्शन लायसन रिवोक केल्लें, ताज्या उपरांत तेजेर डेमोलिशनूय काडलें आनी एट प्रेझेंट तांणी दोनूय क्लब करून एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाजे कडेन तें हियरींग सुरू आसा. इट इज एन कॉसी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, ताजें नॅचरल जस्टीस कोणायकूय दिवप हो प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसांतल्यान कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 4 हियरींग जाल्या. फुडली हियरींग 21 जुलयक आसा. सो दॅट त्या प्रमाणे तेजी फुडली हियरींगूय जातली आनी योग्य तो निर्णय सरकार हाजेर सातत्यान आमी सांगला कोर्टान आसत किंवा आमची ज्युडिशियल ऑथॉरिटी आसत, जो निर्णय घेता तो निर्णय सरकाराक मान्य आसा. सरकार म्हाका तेज्यो भावना कळटा की ज्या पद्दतीन त्यांनी विशय मांडला त्या पद्दतीत सरकार खंयसरूच म्हणजे हेका सुरवातीक जी परमिशन सगळी घेतली तेज्या उपरांत सेम रिवोक केला तेज्या विशयाचेर म्हाका दिसता TCPचे परमिशन आशिल्लें तेजेर ते रिवोक केल्या उपरांत ते हायकोर्टान गेल्ले आसा. हायकोर्टानूय मॅटर आसा आनी मॅटर इज विथ द एडिशनल कलेक्टर. हे दोनूय कडेन चालू आसा. कारण जेन्ना पयलीं मॅटर पंचायती कडेन आयले म्हणजे पंचायत मिनिस्टर ना तेन्ना पंचायतीन रिवोकूय केल्लें आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंट जे आसा, गव्हर्मेंट कायद्यानुसार जी कारवाई We would want this kind of an approval and demand to the chief minister saying that he should intervene, override everything, take his powers there and say this has to be demolished. Town planning minister has to make an area where there is no development zone around this thing, so that further more things don't happen, because असले आनी खूब आहा. स्पीकर सर, एक न्ही एक जाले मागीर आनी एक येतलें अशें चालूच उरतलें. सो पयलीं मंत्र्यान सांगूनी की बाबा हे जाग्यांनी हें बांदूंक जायना. दिस इज द पॉलिसी चेंज दॅट ही हॅज टू डू. आतां युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट्स हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. बिग प्रश्न आसा की समज तो बारीकसो स्ट्रक्चर आसलो, लॉ जाल्ले, तेजो व्हडलो पॅलस कसो जालो? येस, गोवा सरकारान कसलेच पयलीं परमिशन इनिशिएट करपाक सरकाराची जबाबदारी घेवंक नाशिल्ली आनी आमी तांकां काय परमिशन पयलीं दिल्लें. वी हॅड नॉट गिवन एनी कायंड ऑफ परमिशन to these people. They had gone to the National Monuments Authority in Delhi and they had taken the permission for reconstruction and repair. But as far as we are concerned, we have not given any kind of permission or initiated any file initially. Based on that, then the file was initiated. But you can be rest assured, as mentioned to Honorable Chief Minister and also Honorable Minister Shri Nilesh Kabral, whatever needs to be done to protect that particular vicinity will be done. Town planning will not give any permission as of now, but the matter is sub judice. We are discussing in legislature, so in the assembly, so it's okay.